Tăiau ei porta Nama Sumya Nama Duka China Tucha Drika Maka Nama Sumya Nama Tuka China Tucha Drika Maka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या वंजलांत जेजू ताच्या शिसांक म्हणटा थोडो वेळ तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ तुमी म्हाका पळयतल्यात हे शीस घुसपडटात जेजू कितें म्हणटा म्हूण तांकां समजना पूण जेन्ना जेजू सर्गार येता आनी परत्यान तांचे मुखार तो येता तांकां तांच्या भावार्थाच्या दिश्टीन पळयतना तांकां तो पळोवंक मेळटा मोगाचो आज आमी सोमेस्त हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानाक आयल्या सोमेस्तांक आमच्या दोळ्यांनी जेजू दिसना जावंक पुरो पूण भावार्थाच्या दिश्टीन आमी जेजूक सिवंक ताचो अनुभव करूंक आमी आयल्या देखून ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमकांच आमी तयारी करुया आमची पदकां वळखून घेवया सांगात हांवें म्हणुया हांव पातकी सर पुदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुणी हांव सरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान मुसारून वायट आदारून बरें सांगून हांवें जायतीं पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून म्हगे सदांच सांगूंक वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता स पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया देवा आमच्या तारोका जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सडवण केली ह्या गुटान वांटो घेवंक आमच्या सडवणदाराच्या पुनर्जीवनपणा खातीर आमी सदां काळ संतोश बरेच आसाशें कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येताना रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक दंदताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप उपरांत पावल अथेनांतलो भायरसन कोरिंताक आयिल्लो थंय ताका पोंतान जल्माल्लो अक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो तो आपले पतीने प्रिसिल्ला संगी इटेलीतावन आयिल्लो तितलोच कित्याक सोमेस्त जुदेवांनी रोम शहर सोन वचजय म्हणून क्लॉड चक्रवर्तीचे हुकूम जाल्ली पावलान तांकां भेट दिली
आपणा बरींच तांकांय तंबू करची व्याप्त असली देखून पाऊल तांगेरच रावलो आनी तांचे सांगता वावरूंक लागलो. हर एक साब्बाता दिसा सिनागोगांनी तर्क करीत जशे जुदेवांचे तशे ग्रेकांचे मोन परतूंक तो प्रयत्न करतालो. सिलास आनी तिमोथी मासेदोनियांतावन थंय येवन पावतच पाऊल आपलो सगळो वेळ देवाचे उतर परगटच्यान करसूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावून ताची निंदा करूंक भायर सरिल्ल्या वेळार ताणें आपली आंग वस्तुरां पापुडली आनी तांचे विरोध हेमपरी निशेध उसारलो. तुमचे रगत तुमच्याच माथ्यार, ह्या रगताक हांव जबाबदार न्हय. ह्या फुडां हांव हेर जातींच्या लोकां मदें वेतलो. अशें थंयतावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या 30 योजुस्तम नांवाच्या जुदेव न्हय असल्या एकल्यांगेर वचून रावलो. ताचें घर सिनागोगाक लागींच आसलें. क्रिस्त नांवाचो सिनागोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या गरण्या समेत सतमानूंक पावलो. त्या शिवाय सबार कोरिंतकारांनी पावलाची शिकोवण आयकली. ताणें सतमानले आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचे उतर हे. प्रितुमेशिकांशीक आसल्या
वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं जुआं परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या सिसां लागीं म्हणालो, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. तो वळू ताच्या सिसां मदल्या थोड्या एकामेकाक म्हणूंक लागले, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. आनी कित्याक हांव बापा सरशी वेता अशें म्हणून म्हणटा न्ही. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें? तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक तांकां मौन आसा तें समजून जेजून म्हळें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हणून हांवें म्हळें ताजो अर्थ तुमी एकामेका विचारना आसात मू. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कारन रडतल्यात, पूण संवसार तवडो कुशाल भरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. देवाचें वतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आतां इस्कोलाक वच म्हणल्यार त्या भुरग्यांक खंय तो मन येतलें. देखून थोड्यांक आजच ताप सुरू जाला जावंक पुरो, थोड्यांनी येदोळूच रडणे विलाप सुरू केला जावंक पुरो, थोड्यांनी येदोळूच थोडी दिवात दिवंक सुरू केलें जावंक पुरो. ह्या फावटी टिचर बरें ना, ह्या फावटी सिलेबसले कश्ट, ह्या फावटी पावस मुसतो आसा. आनी अशें म्हणून भुरगीं म्हणटना भुरग्यांक आमी जागोवन फोर्सफुली एटलिस्ट इस्कोलाक वसा म्हणून आमी आज ह्या फाल्यां तांकां धाडटा. भुरगीं वतात कितें आमकां गोत्ता आसा शिक्षणाची गरज कितें म्हूण. आनी ह्या वेळार रजेद्वारी ह्या भुरग्यांक मेळिल्लो हो गम्मताचो अनुभव तांकां विचारल्यार तांकां खंडीत हो रजा इतली बरी जाली की हांगा ह्या वेळार तांकां देंगणे पडूनात, परिक्षा नातली, इस्कोलांत होमवर्क नातलें. ह्या देखून ती भुरगीं घरा आयल्यान इल्लीशी आळशी जाली जावंक पुरो. हांव सांगिना तुमी वखतले जावंक पुरो. आतां ह्या आमच्या भुरग्यांक पयस सोडा, भुरगीं नाका, आमच्या विचारांत आमी चिंतया. आमी आळशी जाली हांव गी भुरग्यां बरी रजेक इस्कोलाक वयसूं न्ही, पूण आमी आळशी जाली हांव गी. कित्याक आमकां सोमेस्तांक असलो एक अनुभव जाला. कसलो तो अनुभव? आमी सोमेस्तांनी कसलो एक खाली काम करचें म्हणून एक निचेव घेतला जावंक पुरो, पूण तो निचेव करूंक फुडें वताना इल्लीशी आळसाय आयल्या जावंक पुरो. हें काम करूंक जाय गी म्हणून. आनी त्या देखून तें काम करूंक नाका जाल्ल्यान म्हाका आज तें काम करूंक मोटिवेशन मेळना, कांय इन्स्पिरेशन मेळना हें काम करूंक. मुस्तू पुरो जाला, इल्लें रेस्ट करचें पडटा, या हें काम फाल्यां करया म्हूण आमी फाटीं घालता. देखून ही आळसाय आमच्या जिवितांत एक ना एक रितीन आमकां सोमेस्तांक आयल्या. पूण आत्मीक रितीनी एक आळसाय आसा. कसली ती आळसाय? ही आळसाय आमच्या सोमेस्तांच्या आत्म्याक प्रभाव घालता. आनी ह्या आळसाय विशयान आमी सट्टाव जावंक उलोवंक वचना. देखून उदाहरणाक तुमी सदांय घरा तेर्स म्हणटा म्हणजे त्या आज इल्लो पावस येयलो, इल्लें थंड भोगलें, देखून आज इल्ली आळसाय जाली, देखून आज तेर्स नाका, एक कण पुरो फाल्यां म्हणटा म्हण. एकच मतें सांगलां वर्साक एक पटी कुमसां जाल्यार पुरो. एकच मतें सांगलां न्ही वर्साक एक पटी कुमसां जाल्यार पुरो. देखून परत्यान कुमसां जावची गरज आसा की म्हणिल्लो आळसाय येता. देव म्हणटा की तो आमची काळजां जाणा आसात म्हणून. देवाक आमची काळजां जाणा आसा जाल्यार परत्यान कुमसां राखपाची गरज आसा की. हांव बरो म्हूण देवाक गोत्ता, देखून हांवें बऱ्यो करण्यो करची गरज आसा की म्हणली इल्ली 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 आळसाय आमच्या जिवितांत आयल्या. ही आमच्या संवसारीक आळसाय जावन दुसरी जावन आसा, आमच्या आत्म्याक प्रभाव घालची ही आळसाय जावन आसा. आनी ह्या आत्मीक आळसायेक सुमार एक
मुस्तू वर्सां 160 अरावंड 4th century त्या वेळार त्या संतांनी एक नांव दिलें आनी ह्या अळसाक तांणी नांव दिलें असिडिया. ग्रेक भाशेन असिडिया म्हणटात. आतां असिडिया म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें? इंग्लिशान असिडिया म्हळ्यार लॅक ऑफ केअर, म्हणजे जतन दिवंक आमी फाटीं करता. आमच्या आत्म्याची आमी जतन दिवंक फाटीं करता. आनी त्या वेळार हे सांत वा ते मोटवाशी वा इगज मातेचे बाप ह्या अळसायेक देंवचार म्हण आपयताले. कसलो देंवचार? दोनपराचो वताचो देंवचार म्हणटाले. द नून डे डेवल. एसिडिया म्हळ्यार नून डे डेवल. कित्याक त्या वेळार ते मटवाशी आनी ते मनीस कितें करताले? दीसभर काम करताले. काम करून पुरो जातालें, पूण काम करून पुरो जाल्यार वचून तांकां 1 घंटो मागणें करूंक आसलें. देखून ह्या वेळार इतलें काम केलां, मागणें करची गरज आसा गी म्हूण सवाल तांकां दोसताले. ओके, मागणें नाका, पयलें जेवता मागीर हांव मागणें करता म्हूण तांकां सवाल येताले. पूण जेवण जेवल्या उपरांत पोट घट्ट भरतालें, फाल्यां करता म्हूण ते मागणें फाटीं घालताले. देखून ह्या पथकाक असिडिया वा लॅक ऑफ केअर ऑफ द सोल म्हणटा. आतां ह्या पथका विशयान हांव कित्याक उल्लेख करता? आमच्या संवसारान, ह्या आधुनीक संवसारान भोव व्हड पथक आज हें जावन आसा. असिडिया हें पथक जावन आसा. आमच्या संवसारीक जिविताक तुवें पळया आनी आमचें आत्मीक जिवीत पळया. हे दोनूय जिवीत तुलन करतना तुमकां समेस्तान कळटलें हें असिडिया वा हें पथक उपजाचें तर संवसारांत हांव आमकां थोडीं कारणां आसात. संवसारीक जिवीत जायते इंट्रस्टींग आसा. तुवें संवसारांत वचा, संवसार रंगीन रितीन कलरफूल आसा. देखून संवसार इतलो सुबीत आसा की संवसार आसा पुरो हें आत्मीक जिवन नाका म्हणटा. आमी आमची ऑनलायन डिलिव्हरी सांगतात. 10 मिनटांनी येता, 1 दिसांनी येता, वेगळी वेगळी संवसारान ही डिलिव्हरी जातात. पूण आत्मीक रितीन 10 दिसांनी, 10 म्हयन्यांनी वा थोडे फावटी 10 वर्सांनी मागणें केल्लें प्रतिफळ वा फळ आमकां डिलिव्हर जावंक ना. संवसारांत आमी फोन कान घेतना जायते मॉडल आसात. हें नाका जाल्यार तें कान घेत, तें नाका जाल्यार आनी कितें बरें आसा आनीक कान घेत. पूण आत्मीक रितीन जायती मॉडलां नात. आसलो एक मात जेजू क्रिस्त. चॉयस चड नात. संवसारांत आमकां एक्सचेंज करूंक मस्तो ऑफर जात. आज आमची गाडी पोरणी जाली, ती गाडी इकली आनीक गाडी कान घेत. आत्मीक रितीन जेजू पोरनो जालो म्हूण आनीक जेजू आमकां मेळना. संवसारांत आमी गाडी कान घेता. गाडी कान घेवचे पयलें टेस्ट ड्रायव्ह करता, गाडी व्हरून येता. आत्मीक रितीन टेस्ट ड्रायव्ह करूंक आमकां जायना. देखून हे पथक, हे एसिडिया म्हणलें पथक आमच्या जिवितांत येवंक कारण जावन आसा. ह्या संवसारांत हांव मेळचे जायते सुशेग. देखून आयच्या वांजेलान जेजू म्हणटा, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार तो व्हड खुशाल बरी जातलो. कातोलिकांक आमकां आज आमी समेस्त हांगा मिसा वेळार बसले आसता. तेंय संवसारांत गम्मत करून आसात, पार्टी करून आसात, तेंय खुशाल बरी जातात. पूण आमकां कितेंच ह्या मागण्यांतून प्रतिफळ मेळनासतना आमी सुस्कान रडतल्या. देखून ह्या सुस्कान रडतल्या आमकां समेस्तांक ह्या कातोलिकांक असिडिया म्हणलें पथक वा देंवचार प्रभाव घालता. देखून हो देंवचार उरिल्ल्या लोकांक, कोण देवाचेर पातयेना तांकां प्रभाव घालना. बगार कोण देवाचेर पातये येता तांचेर हो देंवचार वा हें पथक असिडिया प्रभाव घालता. आनी ह्या एसिडियाद्वारे आमकांच मात न्ही, आमच्या भोंवतणी आसच्या आमच्या कुटुंबादारांकय प्रभाव पडटा आनी निमाणें इगज मातेकी प्रभाव पडटा. देखून कशें म्हणून आमच्या जिवितांत हांव ही असिडिया वा हे अळसायेचे, आत्मीक अळसायेचे पथक भायर काडचें. आज आमी नवें शैक्षणीक वर्स सुरू करता भुरग्यांचें, आज या फाल्यां. आनी ह्या दिसांनी भुरग्यांनी सगळे वर्स एक्टीव रावचे तर आमी कितें करता? तांकां कॉम्प्लेन दिता, बोनविटा दिता, वय तें सोडून तांच्या शिकपाचेर केन्नाय आमी नदर दवरता. जाल्यार केदां जाल्यार तांणी एक्टीव रावपाचें म्हण तांकां स्पोर्ट्साक धाडटा, कोचिंगाक धाडटा.
मोगाचें न्हू पावस येवन आसा उदक वळटा जेन्ना उदक वळटा तेन्ना उदक नितळ उरता पूण जेन्ना उदक एकच कडेन रावता त्या वेळार उदक तें कुसता तशेंच आमच्या आत्म्यान आसच्या ह्या आळसायक वा एसिडिया म्हणलें पाताक भायर काडूंक आसची एकच एक वाट जावन आसा त्या भुरग्यां बरी आमी तांकां सांगलेले बरी आमी इल्ले एन्थुजियास्टीक जावची गरज आसा आमच्या भावार्था विशयी शिकतना आमच्या भावार्थाची करणी करता आसतना आळसायेने बागा इल्ले एन्थुजियास्टीक जावंक आमी प्रयत्न करूंक आसा आतां हो शब्द पळया एन्थुजियास्टीक हो शब्द इंग्लीश एन्थुजियाझम जावन येता एन्थूज एन म्हणल्यार भितर थिओस म्हणल्यार देव म्हणल्यार एन्थुजियास्टीक जावचें म्हणल्यार देवा सांगता आमी भोंवचें देवा थंय आमची सर्व कामां आमी करची ह्या विशीं जेजू बायबलान कशें आमकां एसिडियेतावन पयस वचूंक शिकयता मोगाचें न्हू जेन्ना जेजू क्रिस्तान आपलें हें मिसांव सुरू केलें ताणें पयलीं वापरलेलीं उतरां खंयची पातकीची बदला बरी खबर सतमाना देवाचें राज लागीं पावलां म्हळ्यार देवाचें राज लागीं पावलां म्हणून आमी फाटीं घालूंक जायना बगात बेगीच त्या देवाच्या राजा खातीर काम करूंक जाय म्हूण देवा जेजू क्रिस्तान आमकां वेगळी काम करूंक उर्बा दिल्या जेजू क्रिस्तान मात न्ही ताच्या शिसांनी तशेंच ताणें करचें म्हूण अपेक्षिल्लें देखून मार्काच्या वांचनांत आमी पळयल्यार ते शीस केन्ना जेजून त्या शिसांक आपयलें त्या शिसांनी कुडले तांची जाळां सोडलीं आनी बेगीनच ते जेजूच्या फाटल्यान गेले जेन्ना जेजून जाकेवाक आपयलें जाकेव कुडले त्या रुखांत सकललो आनी जेजूचो फाटलाव केलो देखून ह्या एसिडिया म्हणल्यार पातकांतावन पयस वचाचें तर जशें जेजून वेगळीं कामां केलीं आतुराय दाखयली आसक्त दाखयली एन्थुजियाझम दाखयलें तशेंच आमी समेस्तांनी हें दाखोवंक भोव गरजेचें जावन आसा आतां भुरग्यांक आमी आनीक चड एन्थुजियास्टीक जावंक आमी सांगून आसा आनी ह्या पासून आज आमी मागता ती हुशार जावन दीत आनीक चड तांचे थंय आतुराय येवन दीत आनीक चड आसक्त येवन दीत आतां आमकां आमी विचारया आमच्या जिवितान असलो आसक्त वा देवा थंय आतुराय आसा गी म्हणून ल्हान आसतना कुमगार मेळिल्लो तो आसक्त ती आतुराय आतांय आमच्या जिवितान आसा गी म्हणून सवाल आमकां विचारया पापा बेनेडिक्ट 16 अशें म्हणटा The world offers you comfort, but you were not made for comfort, you were made for greatness. संवसार तुमकां सुशेग दिता पूण तुमी समेस्ता सुशेगा खातीर रचली न्ही बागार वर्तेपणा खातीर बागेवंतपणा खातीर रचलेली मनशां तुमी समेस्ता जावन आसात आनी याद देखून आमचेच हे जिविताचो नियाळ आमी कसो करचो आमचे थंय हे एसिडिया म्हणलें पाताक आसा गी वा ना म्हूण कशें आमी नियाळ करचें आंतियोकसो सा इग्नेशियस 3 सवालां आमकां विचारूंक सांगता तो म्हणटा जेजू क्रिस्ता खातीर हांवें कितें केलां जेजू क्रिस्ता खातीर हांव कितें करनासा जेजू क्रिस्ता खातीर हांव कितें करतलो तुमकांच तुमी हे सवाल विचारात जेजू क्रिस्ता खातीर हांवें कितें केलां वॉट हॅव आय डन फॉर क्रायस्ट जेजू क्रिस्ता खातीर हांव कितें करनासा वॉट एम आय डुईंग फॉर क्रायस्ट जेजू क्रिस्ता खातीर हांव कितें करतलो वॉट वील आय डू फॉर क्रायस्ट देखून जेन्ना आमी हे सवाल आमी विचारता आमच्या आत्म्याची गत कशी आसा म्हूण आमकां समजलें आमची प्रायोरिटी खंय आसा म्हणलो सवाल आमच्या मतीक येतले देखून मोगाचें न्हू संवसार सांगता फाटीं घाला पोस्टपोन करा फाल्यां करीत आज तूं रेडी नाय फाल्यां कर आनी कितें तेंप आसा इल्ली आळसाय कांय जायना पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा म्हजो फाटलाव कर आतांच Papa, give undo.
बापा घेवान स्वीकार कर पावन कर जीवाने अर्पित हांव तुका घे बापा घे उंडो घे बापा घेवा वावरामी केलो तुवें तिन्या तिन्या ग्रासाम सोडलो तुझ्या उदारपणा कानीक जाव तो सोदून घेता भक्तीन आनी व्हडा मोगा घे बापा घे उंडो घे बापा घेवाय म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या तांतें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्यानी आख्खे पळय सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं भोव वळत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंपावरी आमच्या मागण्यांक सोळ्यान देण्यांचो पुरमोळ तुजे मुखार सोडून दी आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हड मोगान स्थापल्ल्या ह्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक कणवाळ्यान आमकां कुरपा दी हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करून फावो सर्वेस्पोरा पळयत पापा सवकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूर्ण करून ह्या उत्तम काळार तुजी महिमेची किती आनी वाकणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली सस्न जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बाबा त्या उगडलीं दारां सर्गींची आमा पातक्यांक ताच्या मोरणांतली सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता देखून पास्काच्या संतोसा उल्हासता सगलो सोमसार आनी सर्गींचे सवदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित्र पारासु सर्वेस्पोर तूं सर्कांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान वूर सर्ती तुका सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे वूर सर्ती तुकाचे वूर सर्ती तुकाचे पवित्र बापा तूं भोव व्हरतो आनी सगल्यो तुज्यो करण्यो जणवायच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाखणता मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी तुजी आपल्या रस्तनाची सेवा करून ताणें रस्त्याचेर राजवटकी चलोवच्याक सगळे सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टागात ओगडायली तरी तुवें ताका मोरणाच्या जाळांत सांडूंक नाय पूण तुका नव्यान सोदून तुजी शीप हांवच्याक तुजे काकुळतीन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय परतून तुवें मनशा कडेन करार केली आनी तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुजे सुरवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयली शेकी पवित्र बापा संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलोलो काळ भरतस तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सर्वोंदार जावच्याक धाडलोय पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली
आनी हांव मुरयेतावन तो जल्मालो. पाताक मात्र सोडून हेर सगळ्यान आमचे गतीन तो जियेलो. दुबल्यांक सोडवणेची, कायद्यांक सुटकेची आनी दुखेस्तांक संतोशाची बरी खबर ताणें परगटली. तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आप कुशीन मरण सुसलें आनी पुनर्जीवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या फुडें आमचे खातीर न्ही, पूण आमचे पासून मरून पुनर्जीवन जालेल्या आपणा खातीर आमी जियोवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तावन पवित्र आत्म्याक पाठयले. हो पवित्र आत्मो बावार्थ्यांक ताणें दिल्लें पयिल्लें वर्तें देणें. संवसारांत आपलें काम संपोवन आमा मनशांक संपूर्णायेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा सासनीक कराराचें खुणा करून जेजून दवरला तो वर्तो संस्कार आमी आतां समरुमच्याक. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी पवित्र करूं म्हूण आनी अशी ती आमचे समेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं म्हूण आमी मागता. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें सदांच मोग केलो, पूण पवित्र बापा तुवें तांकां महिमेवन करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेळ नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी ताणें दाका वायनान भरलेली खास घेतली, तुका नव्या दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पदकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. मोगाळ बापा, आमच्या सुरवणेचो उगडास आमी समरमता. जेजू मेलो, मेल्ल्या मदें देवलो, पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक चडला म्हूण आमी परगटता. तो वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी आख्ख्या संवसाराक सुरवण दिता. तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा, तुवेंच तुजे पवित्र सभेक दिल्ले बलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच वंड्यान आनी काळसीन वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकच कुडीन मैपासान एकठांय आनी तुजे महिमेच्या मनाक जेजू सवे एक जिवी बली जावं आमकां निर्मी. बापा, जसे खातीर आमी भेटोवणी करता त्या समेस्तांची काकूळट कर. भोव करून तुज्या साकराली सौद्या आमच्या भगवंत बापाची, पिटर पौल आमच्या गवळी बापाची आनी पवित्र सभेच्या समेस्तांक गवळ्या आनी सगळे मुण्याऱ्यांची तशेंच ही भेटोवणी करत्यांची हांगा जर आसल्या आनी सगळे तुजे परजेची काकूळट कर. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. शकी क्रिस्ताचे शांतीन मरून गेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची दया कर. आनी जसो बाबार्थ तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखांत घे. दयाळा बापा, हांव कर मरे देवाचे मेज सांगाती तुजो पती झुजे आनी तुज्या धर्मतां भक्तां बराबर आमा समेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सर्गीचें सूख जोडूंक आमकां फोव कर. तुज्या राजांत पदकाच्या आनी मरणाच्या कुश्टपणांतलें सुटयल्लें सगळे तुजे रस्त्याचे बराबर आमी तुका वखणू फावो. त्याच क्रिस्त आमच्या समे वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय
पवित्रात्म्याच्या एकपणात सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. क्रिस्तातय आमची उर्बा आनीक चड आनी चड जावचे खातीर जेजू क्रिस्तान दिल्लें मागणें सांगात हांवें म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां धारणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परस सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे पाग आनी आमच्या सुरबंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरच्यान अत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावळताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप कट्टा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तीन जिवत्रांचे मुखार फोना जेवत्रांत मुखार भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींचे बापा, जेजूच्या पुनः जिवनपणा वरवीं आमच्या गायल्या सैंबाक तूं वोकात लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतलेल्या सुरवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फोळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सपुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. दय करून बसा. गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग. मोगचनो आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्लें जावन आसात. मनात एक बाप प्रितेश क्रास्ता ते फ्रेश पाद्र्याप धाकटे पाद्र्याप पोरच तांकां वोट जाल्ली आनी हें मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थ बरयत नियाळ दिल्ल्या प्रतीक जावन आमची आत्मीक आळसाय पयस करचे थंय मार्गदर्शन दिल्ल्या तांकां तुमचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगातच तांचे संगी आसात फादर विल्सन तावरो, आमचेच कोवेंताचे याजक, देवपोणीचे डिरेक्टर. घट्ट दोन ताळयो ह्या दोगा पात्रांक. आज हांगासर आमी भेटोवची ही 9 मिसां आनी नोवेनाची मागणी सर आमच्या भुरग्यां पासून आमी भेटोवची जावन आसात. प्रत्येक जावन शिकपा वर्सो नव्यान ती सुरू करता आसतना ह्या सगळे शिकपा वर्सांत बाळूक जेजूची मजत तशेंच पवित्रत्म्याचें जाणवयेचें देणें तांकां आसूं दी म्हणून आमची आशा जावन आसा. वेल बिगन इज हाफ डन म्हणून इंग्लिशांत एक गाद आसा. जें कितें आमी बऱ्यान सुरू करता तें अर्दें मुग्दरलें बरीच. त्या देखून आमची भुरगीं ह्याच दिशेन हें नवें शिकपा वर्स सुरू करून दीत, सुटसुटीत जावं दीत, आळसाय पयस करून दीत, हें आमचें मागणें. आतां मिसा उपरांत सर आमच्या भुरग्यां पासून मोठवें सक्रामेंताचें आराधन आसा. भुरग्यांनी तशेंच व्हडांनी ह्या आराधनांत भाग घेवचें म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. येवसो आयतार जेजूच्या स्वर्गारोहणाचो आयतार आनी त्या उपरांतलो आयतार पेंतेकोस्ताचो आयतार. आनी त्या दीस हांगासर सकाळींच्या 9 वरां तावन सांजेच्या 5 वरां पर्यंत एका दिसाची रेतीर आमी मांडून हाडल्या. आनी ही रेतीर चलोवन व्हरचे खातीर पोट्टा तावन फादर अगस्टीन वल्लुरन हांगासर आसतले. सांगातच स्तुती होगळापांत आमकां आदार दिवंक पोट्टा तावन ग्लेन आनी ट्रिजा आसतले. तुमकां समेस्तांक ह्या पेंतेकोस्ताच्या संभ्रमाक आमी आपोवणें दिता. येवच्या आयतारा न्ही, त्याच्या वयल्या आयतारा सकाळीं 9 तावन सांजेच्या 5 वरां पर्यंत देवाच्या उतराचेर नियाळ स्तुती होगळाप, आराधन आनी मिसाचें बलिदान आसतलें. आमकां व्हिडियोग्राफर आनी व्हिडियो एडिटराची एक गरज आसा कामा खातीर. जर तुमचे मदें कोणाकय ह्या शेतांत प्रवीणता आसा जर तुमी आमकां संपर्क करचे. व्हिडियोग्राफर आनी व्हिडियो एडिटर. आज एक विशेष दीस कित्याक म्हळ्यार पापा पॉल सोवो हाचें स्मरण आमी करता. आनी हाका आनी भारताक एक लागशिल्लो संबंद आसा. कित्याक म्हळ्यार भारताक पांय तिंकल्लो पयलो पाप साहेब जावन आसा पापा पॉल सोवो. ताचे उपरांत जुआंव पॉल दुसरो 2 फावटी आयलो. पापा फ्रांसीस एज आसलो पूण येवंक ना. पूण भारताक आयिल्लो पयलो पापा पॉल सोवो. 1964 इसवेंत डिसेंबराच्या 2 तावन 4 तारखे पर्यंत तो बॉम्बेक आयिल्लो. थंय इंटरनॅशनल युकरिस्टीक काँग्रेस 38 युकरिस्टीक इंटरनॅशनल काँग्रेस आसलो. म्हळ्यार पवित्र येवकरिस्ता विशयंत एक जागतीक मट्टाचें समावेश आसलें आनी त्या खातीर तो भारताक म्हणजे बॉम्बेक आयिल्लो. ताचो आज आमी विशेष रितीन उडास काडटा. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिमी म्हणया. त्या उपरांत
ताच्या पयलें आईच्या मिसाक थंड पिवन आनी उंडो दान दिल्लीं आसात. हांवें नांव आपयतना तुमी मुखार येवचें. डेन्सिल डिसोजा सुरत कलतावन, हिल्स्टन डिमेल्लो ओमजूर तावन, गॅल्विन मॉरिस सिद्धकट्टे तावन आनी लग्न जिविताची 30 वर्सां संभोवचे संदर्भी एनेट आनी एरिक सिक्वेरा कुलशेकर तावन. ओके, तांकां आनी तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा हांव नव्याना खातीर देंबे म्हणया. त्या उपरांत आराधन आसतलें. बाळूक जेजूचें नवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा. सोमी जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो, सोरतरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुण कर्ण दैवीक वॉयज म्हणलें नांव ताका फावत जालें. नेणेरान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून आवडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशां ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळूक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमचे सोर ते सवा मागणी भक्तीन आनी भावार्थान बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. मागीर आमच्या कुटुंबाच्या सोर संद्या पासत उगडासकान आमी मागया. जावं पुरो भुरग्यां जावं पुरो वडिलां जावं पुरो प्राय आसता पिढी आसता नांव काडून आमी तांचे खातीर मागया. मागया आमच्या समाजे पासत समाजीन जावच्या चडवणे बसोत सकळ शांत समाधान वातावरण जावचे खातीर आमी मागया. मागया कोणी मारेकार पिड्यांत आसात तांचेर आमी मागया. देशा देशांत शांती समाधानाचें वातावरण. पावस येवन जायते लुकसाण जालां, थोड्यांचो जीव गेला, थोडे कश्टार आसा तांचे खातीर मागया. मागया आमच्या जिवितांत अंतकार कश्ट बडो जेजू पयस करूंक मागया. जावं पुरो आमी बिजनेस केला, बिजनेसांत कश्टांत जाल्यार मागया आमच्या बरायकी पसोतो कुडीची बरी भलायकी, मोतीची बरी भलायकी, तशेंच आध्यात्मीक बऱ्या रितीन वाडोवंक प्रत्येकान मागीर आमच्या खासगी मागण्या खातीर. सकट सांगात म्हणया, हे भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरां उगडापी केली आसता, तुजो हात दिव बेसांव दिव उखलोलो आसता. तुका पातेन उलो मारतल्यांक सक्तेन तेने आयक आनी तुज्या बेसावने बर. आमेन. आमच्या बापा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं. नामान बरे कृपेन बरलेले समिती जे सांगाता स्त्रियां भितो तूं सदिव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जिजो. देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जिजू बाळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जिजू बाळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणे. बाळो जेजूचे मागणे. अजे बजा जेजू बाळका आमच्या बेजरकाजाचेर एक काकुतीची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार आमी सरपडून मागता. तुजे इतले बिरमतेन भरलेले मोवाळकाडीच आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतले इतरगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. कारण आमचे सोयले कश्ट निरस पोवन तुजी कुमोक आनी बुजोक आमकां धाड. पापा आनी पळयतात सांगाता सदांच सर्वता. आमेन. जेजू बाळकान जायतीं अजापां विस्मितां आमच्या जिवितांत केलां. जायते पटी आमी मागलें दिलां. मागणांतल्या वेळारी देवान आमकां फोव केलां. हे स्वरूप करांक प्रत्येकारान देवान केल्या अद्भुतां खातीर अर्कां दिवया. सकट सांगता म्हणया, ए भोव उदार बळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या येदड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकल्यो ते आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या येजपाचे मरेपात
तुझी भक्त सगळ्यांनी विस्तरून दी आणि तुझी कळनातली देवी मजो सोडून दी. सोस्तुती आणि महिमा जावं बाळका जेजू. आशीर्वाद ते तुमची तकली बघ्यात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय राहो आणि तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राहो आणि तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यांत तो राहो आणि तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राहो आणि तुमकां राखों. तुमचे वयर तो राहो आणि तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सगळें जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. नमो जेजू क्रिस्ता, नमो सुडवंदारा, नमो जेजू क्रिस्ता, नमो सुडवंदारा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, हुंड्या रूपांतली पोनासच्या. नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, रूपांतली पोनासच्या. नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोक रावलाय. सर्गीचो देव देव पोंडली पोण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय. देव पोंडली पोण वायनार येवन तूं आमचें काण जाताय. आमच्या मोगान भरून तुकाच समर्पिताय. नमो जेजू, नमो जेजू क्रिस्ता, हुंड्या रूपांतली पोनासच्या. नमो सोडवंदारा, राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, मातेवचो वांजेल अध्याय 18 वाक्य 2-4.
तो जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हणलें, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजान रिगचे नात. जो कोण आपणाक कालतो करून ह्या भुरग्या परी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्यांक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी आमच्या भुरग्यां पासून तांचे नवें शैक्षणीक वर्स बऱ्यान चलोवचे पासून मागूंक आमी हांगासर जमल्या. सागोस्तीन म्हणटा, म्हज्या देवा एक भुरग्या बरी जावंक म्हाका कृपा दी, कित्याक जेन्ना एक भुरगें आपल्या आवयचे हात धरता ताका कसलेंच बे दिसना. आज आमी ह्या भुरग्यां पासून आमी मागता वाचतना आमी देवाच्या दिश्टीन, आमी देवाच्या नदरेन, आमी देवाच्या हाजीरपणान आमीच भुरगीं म्हूण मानून घेवया. जशें एक ल्हान भुरगें नेणतेपणान ह्या साक्रमेंता मुखार आसा, तशेंच आमी ह्याच जेजू क्रिस्ता मुखार त्याच नेणतेपणान आमी आमकांच जेजू क्रिस्ता मुखार समर्पया. समेस्तान एक फावटी आमची तकली बघून जेजू क्रिस्ताक मान करूया. नमस्कार करया, नमस्कार करया, नमस्कार करया, या आराधन करया, आराधन करया, आराधन करया, आराधन करया, देव अशें म्हणटा, एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय, आपल्या कुसवाच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. पळय, हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या थळव्यांचेर बरयलां. ह्याच सोमेच्या क्रिस्तान, ह्याच देवान पवित्र त्रिंदादीन वेळा काळा पुर्वी ताच्या नांवार आमचें नांव ताणें लिखलां. परत्यान त्याच क्रिस्ताक साक्रमेंत आसच्याक जेजू क्रिस्ताक समर्पयान गावया. या आराधन करया. आराधन करया, आराधन करया, आराधन करया. कीर्तन 8 वाक्य 1 आणि 2 कीर्तनकार अशें म्हणटा, सर्वेस्परा आमच्या सोम्या कितलें व्हडलें नांव तुजें सगळे पृथ्वेर, मोळबा वयर तुवें तुजी महिमा विस्तारल्या. ल्हान भुरग्यांच्या आनी दुदाच्या बाळांच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय. ल्हान भुरग्यांच्या आनी दुदाच्या बाळांच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय. परत एक ल्हान बालशाच्या, एक ल्हान भुरग्याचो व्यक्तित्व घेवन, एक ल्हान भुरग्याचो मनोमोग घेवन जेजू क्रिस्ता मुखार आमी ल्हानवीक जावन आसा, आमी खालती जावन आसा, आमी नेणटी जावन आसा म्हूण परत्यान नमस्कार करून या आराधन करया म्हणून आराधन करया, आराधन करया, आराधन करया. मातेवाच्या वांजेलान जेजू म्हणटा, त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या दन्या जाणट्या आनी बुदवंतां लिपोवन दवरल्यो ह्यो संती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करून तुका बरें दिसलें.
जें कितें बुदवंता तें जें कितें जाणट्या तें लिपोवन दवरलें भुरग्यां तें जेजून तें उक्तापन केलें. हे भुरगें जावन आसा नेणटे, हे भुरगें जावन आसा खालते. ल्हानपणास ताच्या त्या नेणटेपणार देवाक ते अर्गां दिता. सर उलयना, रडटा, हसता, पूण जें कितें करता तें देवाक मानवता. त्याच मनोभावान परत्यान आमी येया ताका आराधन करया म्हूण घालया. समेस्त आमी बसुया. जेजू क्रिस्ताच्या हाजीरपणान आसा. सगळ्या संवसाराचो धनी रचणार आमचे मुखार आसा. लिजियाची सांतेरेज जेजूचे ल्हान फूल अशें म्हणटा. सोमे जेजू क्रिस्त त्या सिबोर रेमांनी रावूंक सर्गात हांव तो देवना. मगार आमच्या काळजांनी आमचे ते रावूंक तो त्या सर्गात हांव तो देंवता. आज आमच्या मुखार आमचोच देव आमचे फुडें आसा. असलो भाग कसल्या मनशांकी मेळचो ना. बघा क्रिस्तांवांक कातोलिकांक हो अनुभव आमकां समेस्तांक मेळ्ळा. देखून नितळ आमी गावून देवाक वाकणणी केली. देखून ह्या वेळार मौनपणी आमची नदर ह्याच पवित्र सक्रामेंता वयर कोंचुया. जुआ मरी वियानी सदां एका इगर्जेक येतना एका मनशाक तो पळयतालो. तो मनीस येतालो, साक्रामेंता मुखार दिंबी घालतालो, थोडो वेळ खर्चितालो आनी फाटीं वतालो. सदांय हेंच काम तो करतालो. येतालो, साक्रामेंता मुखार आपणाकच समर्पितालो आनी फाटीं वतालो. देखून सांजू अमरेवियानी त्या मनशाक विचारलें, मोगाळ्या इश्टा तूं सदांय हांगा मागणें करूंक येताय. तुजें कितलें मागणें करताय, फाटीं वताय, तूं कितें करताय? त्या मनशान म्हळें, हांव कितेंच करिना. म्हजें तें सत्यीक उतरां नात. हांव देवाक पळयतां, देव म्हाका पळयता. आय लूक ॲट जीजस, जीजस लुक्स ॲट मी. मोगा जाणो हेंच जावन आसा भोव परतें मागणें. देखून ह्या वेळार आमी समेस्ता जेजू क्रिस्ता वयर आमची नदर खुंचोवया. तुमी समेस्तांनी तुमच्या घरा एका बालच्याक वा भुरग्याक पळयलां. जायतीं उतरां उलयनात, पूण थोडींच उतरां आनी ती उतरां परत परत म्हणटात. देखून जेजू क्रिस्ता वयर आमची नदर घालतना त्या बालच्या बरी, त्या भुरग्या बरी आमी आमच्या मोतीन मागुया. जेजू हांव तुजो मोग करतां. आमच्या मोतीन दिस जेजू हांव तुजो मोग करतां. परत्यान परत्यान आमच्या मोतीक हेंच उगडासा काडुया. जेजू हांव तुजो मोग करतां. जेजू हांव तुजो मोग करतां. जेजू हांव तुजो मोग करतां. जेजू
हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता आमचे मोतिकेंची सर रटावळी थोड्या वेळाक आमी सायडीन दवरुया कसले एन्झायटीज कसली कश्ट कसली डिस्ट्रॅक्शन आमकां बगिनासी केवल हांव आनी म्हजो देव तितलेंच पुरो हांव आनी म्हजो देव हांव देवाक पळयता देव म्हाका पळयता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता संवसार आमकां जायते सुशेग दिता सदांच आमकां बिजी दवरता एक ना एक काम आमचे मोतीक आतांय येवनूच आसात प्रयत्न करा सर राटावळी थोड्या वेळाक कोणी सायडीन दवरूं आमची आत्मीक आळसाय सांडून परत्यान त्या देवाक वेंग मारूया Gesù Cristo, Aradantuka Gesù Cristo, Aradantuka Gesù Cristo. Sangat mulia. Aradantuka Gesù Cristo. Aradantuka Gesù Cristo. आमच्या सर्वांदराक
आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आमच्या रचणाराक आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आमच्या सुरवणदाराक आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आमच्या मोगळा इश्टाक आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आमच्या मोगाळ गवळ्याक आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका जेजू क्रिस्ता कीर्तन 130 कीर्तनकारान त्या वेळार सर्वेस प्रमुखार आपणाक सकलतो गेलो आनी देवाते ताची वखणी उबारली. आज परत त्याच कीर्तनकाराच्या ताळ्यान आमचे ताळे संगी मेळुया. म्हजे सांगात तुमी म्हणा, जर तुमकां उबे रावंक मौन आसा उबे रावात, दिमी घालूंक मौन आसा दिमी घालात वा बसात. सर्वेस्परा म्हज्या काळजान गर्व ना म्हणा, सर्वेस्परा म्हज्या काळजान गर्व ना, सर्वेस्परा म्हज्या काळजान गर्व ना, सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्व ना. हंकारान हांव हंकारांत हांव म्हजी नदर उबारिना, म्हजे नदर उबारिना. हंकारान हांव म्हजी नदर उबारिना, हंकारान हांव म्हजी नदर उबारिना. व्हड व्हड वस्तू व्हड व्हड म्हजे तांकी बायल्यो वस्तू, म्हज्या तांकी बायल्यो वस्तू, व्हड व्हड वस्तू व्हड व्हड वस्तू, म्हजे तांकी बायल्यो वस्तू म्हज्या तांकी बायल्यो वस्तू हांव सोदूंक वचना. हांव सोदूंक वचना. आवयच्या उस्क्यार आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भाशेन, आसलेल्या ल्हान भुरग्या भाशेन, आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भाशेन ल्हान भुरग्या भाशेन हांव म्हजो आत्मो हांव म्हजो आत्मो थंड थंड आनी शांत करून दवरला. आनी शांत करून दवरला. हांवें म्हजो आत्मो हांवें म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून दवरला. थंड आनी शांत करून दवरला. ल्हान भुरग्या भाशेन ल्हान भुरग्या भाशेन आसा म्हजो आत्मो आसा म्हजो आत्मो म्हजे भितर. म्हजे भितर. सर्वेस्पराचे विश्वास दवर, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, आतां आनी सदांकाळ. आतां आनी सदांकाळ. आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भाशेन, ल्हान भुरग्या भाशेन, आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भाशेन ल्हान भुरग्या भाशेन हांव म्हजो आत्मो हांव म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून दवरला. थंड आनी शांत करून दवरला. हांवें म्हजो आत्मो हांवें म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून दवरला. थंड आनी शांत करून दवरला. ल्हान भुरग्या भाशेन ल्हान भुरग्या भाशेन आसा म्हजो आत्मो म्हजे भितर. आसा म्हजो आत्मो म्हजे भितर. ल्हान भुरग्या भाशेन ल्हान भुरग्या भाशेन आसा म्हजो आत्मो म्हजे भितर. आसा म्हजो आत्मो म्हजे भितर. आमचे दोळे आमी धांपोवया. आमच्या भितर आसच्या आमच्या त्या आत्म्याक जागोवया. ल्हान भुरग्या भाशेन थंड आसा म्हजो आत्मो म्हजे भितर. आत्मीक आळसायेक वा हेर संगती लेगून हो आत्मो म्हजो न्हिदून पडला जावंक पुरो. परत्यान त्या आत्म्याक उठोवया. एक ल्हान भुरग्या बरी परत्यान एन्थुजियास्टीक जावया. आमच्या आत्म्याक परत्यान त्या ल्हान भुरग्याचे नेणतेपण दाखोवया. परत्यान त्या ल्हान भुरग्याची पवित्रकाय तें सादेपण आमच्या आत्म्याक दाखोवया.
परतून ते ल्हान भुरग्या बरी जशें ते सोबीत वस्तू पळयतना विस्मीत जाता आनी इतले बरे वस्तू दिल्या आपल्या वडिलांक दिन वाचता. तशेंच ह्या पवित्र साक्रामेंतान देवान दिल्या इतल्या वर्त्या देण्याक त्या भुरग्या बरी आमी दिन वाचया आनी जशें तें भुरगें विस्मीत भोगता तशें आमी विस्मीत भोगुया. जशें तें भुरगें आपल्या वडिलांक सांगतना चित भितना कुडले माफी मागता तशेंच आमी केल्ल्या ल्हान ल्हान पातकां खातीर वा व्हड पातकां खातीर आमी माफी मागुया. फाटी जायते फावटी आमची कामां घाल्या सर्वेस्परा सांगाता वेळ खोर्सूंक आमी फाटी घाला. वेळ खोर्सूंक ना, वेळ खोर्सूंक मन येवना, कितेंगी संतोष भोगुना, अत्रे घेवना, डिझायर येवना. ह्या वेळा आमी केल्ल्या ह्या पातकां खातीर ह्या आळसाये खातीर आमी देवाचें बोगसणें मागुया. एका ल्हान भुरग्याक पळयले नंतर ताच्या वडिलां मुखार कसलीच लज त्या भुरग्याक ना. ते भुरगें नाचता, उठता, खेळटा, हात वयर सकला घालता, धांवता, पडटा. पूण वडिलां मुखार ताका कसलीच भेना, भिरांत ना, लज ना. A child is completely shameless in the presence of his or her parents. ह्याच देवा मुखार आमचे आत्मो उक्ते करूया. तुजो मोग करता सोमिया म्हणलें हें गीत आमी आतां गायतना तुमकां मन आसा तशें तुमी मागात. दिमिगान उबे घालून, उबे रावन, बसून, जाय तर तुमच्या हृदयाचेर हात दवरून वा हात जोडून वा हात उबारून कसलेंच लज नासतना ह्या देवा मुखार आपणाक कसं भुरगीं म्हूण लेखून मागूया. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता दर्या. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता मुजो सोमी मन मानून घेता. मुझा सोमिया मुझा देवा, 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 मुझा सोमिया मुझा देवा. आराधना करता सोमिया सर पोडून वंदिता दर्या. आराधना करता सर पोडून वंदिता मुजो सोमी म्हणून घेता. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया
सोमिया मुझा देवा मुझा 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 सोमिया मुझा देवा हालेलुया हालेलुया सांत पेत्रू ताच्या पयल्या पत्रान बरयता नवें जल्मल्ल्या बाळकां बरी आपूट अत्मीक दुदाक मात लालया अशें बाचाव्याचे जिणयेन तुमी वाटतेल्यात निजायकी सोमी कितलो दयाळ म्हूण तुमीच आतां बघून जाणात आमी सोमेस्तां ह्या वेळार देवाची ती पवित्रकाय देवाची ती कृपा आमी बघून आसा हे अत्मीक दूद देवातावन आमकां वाडलां आमी तें सेवन आसा देखून तुमची ही जाप जावन दी बापा आमचे मागणे आयक बापा आमची मागणी आयक विशेष रितीन नवें शैक्षणीक वर्स सुरू करच्या ह्या वेळार भुरग्यां पासून मागुया भुरग्यांच्या सुरक्षते पासून बापा आमचे मागणे आयक भुरग्यांच्या वडिलां पासून बापा आमचे मागणे आयक भुरग्यांच्या कुटुंबदारां पासून बापा आमचे मागणे आयक सर शिक्षक शिक्षकी पासून बापा आमचे मागणे आयक भुरग्यांक बरें लिसांव समजूनचे पासून बापा आमचे मागणे शिकूंक कोश्टूंच्या व सलीस जायनातल्या भुरग्यां पासून बापा आमचे मागणे आयक नाना रितीचे बे वा वोत्तडाक बली जाल्ल्या त्या भुरग्यां पासून बापा आमचे मागणे त्या भुरग्यां सांगाता शिकच्या हेर इश्ट तांच्या इश्टां पासून बापा आमचे मागणे आयक संतोषान आनी निवासपणी हे वर्स मुखार संदी म्हूण तांचे पासून हांवें मागुया बापा आमचे मागणे आयक कसलोच वायट प्रभाव आनी संगतीक तांणी संपोट नाशे बापा आमचे मागणे आयक पवित्र आत्म्याच्या दिण्यांनी आनी फळांनी ती नेटून दी म्हूण मागुया बापा आमचे मागणे आयक सांगात आमी त्या भुरग्यां पासून आमचे बापा म्हणलें मागणें म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं शिरास आमकां तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट तो राज आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक मुक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मातेवाच्या वांचलांचे जेजू म्हणटा ल्हान भुरग्यांक म्हजे तशी येवंक सोडात तांकां आडवार नाकात कित्याक सर्गींचे राज तसल्यांचे सै आतां हांगासर भुरगीं आसात तर समेस्तांनी ह्या भुरग्यांनी मुखाराचे येवचे आमी समेस्तां दोळे धांपूया आमचे हात आमी जोडुया जेजू मुखार आमी आसा म्हूण आमकांच आमी उगडास करुया तुंच पुरो सोम्या तुंच पुरो म्हणलें भजन आतां आमी गायता आसतना तें गीत गायतना जेजू क्रिस्ताची मजत तुमच्या जिवितान मागुया Spuro maka spuro mozo goli koro spuro maka spuro mozo goli koro pos kartai tu diun soro दुश्मना तावन कर्ण पारोत पोस करताय तू दिवन सोरो दुश्मना
Jesus, you are my friend. Jesus, you are my everything. Jesus, you are my first and my last. Jesus, I love you. I praise you. I thank you. Jesus, I thank you for giving me good parents. Jesus, I thank you for giving me good education. Jesus, I thank you for giving me good teachers. Jesus, I thank you for giving me a good school to study. Jesus, I thank you for giving me good health. Jesus, I love you. सादार माका तुम सादार तुम सरकार पावोंचे दार तुम सादार माका तुम सादार तुम सरकार पावोंचे दार वाट सुकलेल्यां तुम स्फुडार पातकी मनशां वाट सुकलेल्यां तुम स्फुडार पातकी मनशां मापुदार तुम सादार सोम्या तुम सादार तुम सरकाक पावोंचे दार तुम सादार सोम्या तुम सादार तुम सरकाक पावोंचे दार. भुरगीं समेस्त दोळे धांपूयात. तुमचे मुखार आसा जेजू क्रिस्त, ताचें खूड आनी ताचें रगत आमी सेवलें आनी मिसा वेळार आमी ताका पळयलें. तोच तुमकां दिता आदार आनी मुखार तुवेच्या त्या पयनात. He will give you all the help that you need. He will be with you always. He will take you by your hand. He will protect you. When you are scared, when you are frightened, when you do not know what to do, He will be there with you. When you find that you are finding it difficult to study, you are finding it difficult to play, you are finding it difficult to participate in different activities, Jesus is there with you always and every time. Your friends may not be there, but Jesus will always be there with you. Pray to Jesus during this time that He may bless you always. He loves you abundantly. He loves you more than anything in the world. He loves children, every one of you. Pray to Jesus that He may bless you. तुम स्पावो माका तुम स्पावो तुम मुझे वाटेक दीवो तुम स्पावो माका तुम स्पावो तुम मुझे वाटेक दीवो जीव दिलोय दावन दावन काळो परवशाचे किरण पांखोर जीव दिलोय दावन दावन काळो परवशाचे किरण पांखोर तुम स्पावो सोम्या तुम स्पावो तुम मुझे वाटेक दीवो तुम स्पावो सोम्या तुम स्पावो तुम मुझे वाटेक दीवो. भुरग्यांनी हांवें सांगले उपरांत सांगचें. सोमे जेजू क्रिस्ता, बेदिसताना तुजो सांगात दी जेजू, तुजो सांगात दी जेजू, खावचेणी भोगतना खावचिरी भोगतना आनी शिकूंक आनी शिकोवंक वा खेळूंक वा खेळोवंक समस्या भोगतना समस्ये भोगतना म्हाका तुजी कृपा म्हाका तुजी कृपा आनी सकत दी जेजू. आनी सकत दी जेजू. म्हज्या क्लाशीच्या भुरग्यांक
म्हज्या क्लासीच्या भुरग्यांक शिकतना शिकतना वा खेळतना वा खेळटना तांकां कुमोग करूंक तांकां कुमक करूंक तूं कुरपेन भर. तूं कृपेन भर. म्हज्या वडिलांक म्हज्या वडिलांक आनी टिचर्सांक आनी टिचर्सांक विदेय जावंक विदेय जावंक आनी तांकां मान दिवंक आनी तांकां मान दिवंक म्हाका शिकय जेजू. म्हाका शिकय जेजू. तूं म्हजे सांगात आसाय तूं म्हज्या सांगता आसाय म्हूण हांव जाणा. म्हणून हांव जाणा. म्हज्या पैनार म्हज्या पैनार म्हज्या क्लाशींत म्हज्या क्लासींत म्हज्या खेळांत म्हज्या खेळांत म्हज्या होमवर्कांत म्हज्या होमवर्कांत सदांच तूं सदांच तूं म्हजो हात धरताय म्हजो हात धरता म्हूण म्हाका कळीत आसा. म्हूण म्हाका कळीत आसा. सदांच म्हाका सदांच म्हाका तुज्या काळजाच्या तुज्या काळजाच्या लागीं दवर. लागीं दवर. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू. हांव तुजो हांव तुजो मोगाचो भुरगो. मोगाचो भुरगो. हांव तुजो हांव तुजो मोगाचो भुरगो. मोगाचो भुरगो. सर वायटांतावन सर वायटांतावन म्हाका राख म्हाका राख आनी म्हज्या मेटांनी आनी म्हज्या मेटांनी सदांच चलोवंक सदांच चलोवंक तूं म्हाका तूं म्हाका वाट दाखय. वाट दाखय. हे मागणें आमी करता हे मागणें करता म्हज्या मोगाळा इश्टा जेजू वरवीं. म्हज्या मोगाळा जेजूच्या वरवीं. आमेन. आमेन. तुमची जाप जावन दी. सुमे जेजू तुका आमी अर्गां दिता. सुम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. आयच्या दिसाच्या सर बरेपणाक सुम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. येदोळ म्हणसर राखून वेल्ल्याक सुम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. आमकां बरी भलायकी दिल्ल्याक सुम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. आमचो मोग केल्ल्याक सुम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. आमचो कोरो इश्ट जाल्ल्याक सुम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. आमकां सदांच सांगात दिल्ल्याक सुम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या जिणेंतावन अनवरां पयस केल्ल्याक सुम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. मिसाचें बलिदान भेटोवंक येवकार दिल्ल्याक सुम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या कुडी रक्तान आमकां पोशीत केल्ल्याक सुम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. आमकां बरी आय बापय दिल्ल्याक सुम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. आमकां बरी शिक्षकी दिल्ल्याक सुम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. आमकां बरे इश्ट दिल्ल्याक सुम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. आमकां याजक आनी धार्मीक भाव भयणी दिल्ल्याक सुम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. दोळ्या आमी परत्यान हात जोडुया. देवान आमकां जल्म दिला, आमकां बाप्तिस्म दिला. आमच्या आवय आमकां ताणें मोगान वाडयला. ह्या वेळार आमी ताका अर्गां दिवया. दिनवासनाचें गीत गावया. काळजांत तुजी स्तुती हांव गायता. तुज्या मोगाळ जेजूराया. काळजांत तुजी स्तुती गायता. तुज्या मोगाळ जेजूराया. उपकार तुजो हांव बावडून दिता. स्तुती स्तुती अर्गां तुका. बरेपण म्हजें थंय नातल्या वेळार तुज्या कृपेन म्हजो मोखेराय. बरेपण म्हजें थंय नातल्या वेळार तुज्या कृपेन म्हजो मोखेराय. जिणे पर्यंत तुजी सेवा करूं तेणे म्हाका फावो केलाय. जिणे पर्यंत तुजी सेवा करूं तेणे म्हाका फावो केलाय. काळजांत तुजी स्तुती हांव गायता. तुज्या मोगाळ जेजूराया. उपकार तुजो हांवें बावडून स्तुती अर्गां तुका. मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमकां समेस्तान सा एलोशियस गोंजागा म्हणल्यार संताचें नांव तुमी समेस्तांनी आयकलां. थंय एक ल्हान भुरगो जावन आसलो, पूण देवाचो तो सांत जालो. आनी जायती तुमी एलोशियस इस्कालाक वयतात. तोच तुमचो पात्रोन जावन आसा. तो म्हणटा, देवा मुखार
It is better to be a child of God than to be the king of the world. देवा मुखार देवाचें भुरगें जावचें भोव व्हरतें संवसाराचो राय जावचे बदला. तुमी आज ह्या फाल्यां इस्कॉलाक वतात. जायत्यो संगती तुमी ऑलरेडी खान गेल्यात. नवे युनिफॉर्म, नवे शूज, नवे बुक्स, नवे बॅग खान गेला. पूण आतां तुमकां हाच्या की भोव व्हरतें देणें तुमकां मेळटा. यूल गेट द बेस्ट गिफ्ट, द ब्लेसिंग्स ऑफ जीसस क्रायस्ट. देखून ह्या वेळार देवाचें हें बेसांव, जेजू क्रिस्ताचें बेसांव मेळटना तुमचे इतल्याक तुमकां जें कितें देवाचें सांगात, जेजू क्रिस्त सांगात तुमच्या जिवितांत गरज आसा त्या पासून तुमी मागुया. आमी समेस्तां दिमी घालया, येदे आवडे साक्रामेंतां म्हणलें गीत गावया. Sacramenta, sastana coroia, purvilla rupa potla, novioriti adaria, solon vecha प्रार्थुया. ये देवाचे साक्रामेंताका तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सुरबुणेचो फोल सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको. तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Somia, rataka, to rataka somia, rataka, to rataka somia, rataka, to rataka somia. Arieti sarye gadi tu tache sangira. Raktaka somia, raktaka, tu raktaka somia. Munde ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ. ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ,
ओंकार बरी आशीर्वाद देवा आमकां अगेन कुर्साचे कुरवेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.